ज्या वादग्रस्त बांधकाम प्रकल्पाक लागून थळाव्या ताळगांवकारांची घरां धोक्यात आयल्यात त्या प्रकल्पाची पळोवणी भरारी पथकांनी केली। बांधकामाचे तपशील दाखोवपी तक्के बिल्डरान लावंक नाशिल्ल्यान आनी ह्या बांधकामाक लागून लागसरची घरां कोसळपाची मार्गार आशिल्ली अशी कागाळ केल्ली। भरारी पथकान पळोवणी केल्या उपरांत प्रकल्पाच्या वेवस्थापकान सगळी कागदपत्रां जिल्लो अधिकाऱ्याच्या मुखार सादर करतले अशें सांगलां। तशेंच लागसरच्या घरांक कसलोच धोको ना अशें सांगलां। एका दिसा भितून हो विशय सुटावो केला आणि घर धन्यांनी लेगीत तांकां ह्या कामात तेंको दिला अशें वेवस्थापकान सांगलें। जाल्यार कागाळ करपी समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिक्स म्हणटा, बिल्डर लोकांची दिशाभूल करता आणि त्या घरांक आजुनूय धोको आसा। बेश्टे येवन हांगा भितर बोवाळ केलो म्हणटा तशें जायना, कळ्ळें तुका। त्या दिसा आयलो मॅडमीन व्हिडिओ काडलो, ऑल सेड एंड डन, बट मॅडमीन एका उतरार आमकां हेल्पूय केला। मनीस हांगा गोल्डन सॉयल करता, ती रावता ती कॉम्प्लेक्सूय गोल्डन सॉयलूच न्ही। हाव टू डू दॅट? जस्ट बिकॉज यू स्पीक आनी हे वी आर किपींग क्वायट बिकॉज वी नीड टू वर्क, वी आर जस्ट हेल्पिंग पीपल हियर। सावंताक पळय आतां विचार, सावंत बाबा ताका ताजें घर येतें, ताका आतां विचार बाबा, हांव तुका जाल्यार नंबर दिता, ताका आतां विचार आनी हांगा पळय म्हज्या फुडल्यान। तो म्हणटलो आपल्याक कांयच प्रॉब्लम ना म्हणून। उदक खंय सोडना सगळ्यांनी फाटल्यान, तो दुसरो सावंत तो पोवाळ घालता पुअर पीपल म्हणून। आतां ताजें काड मरे, ते व्हडलें घर बांदलां तें, ताजें उदक खंय सोडलां? सेप्टीक टँक होते भितर सोडल्या, किचन होते भितर सोडलां। आमी प्रॉब्लम केला, सगळें घाण उदक हांगा घेतलां म्हज्या हातून, कळ्ळें तुका। नॉट वन परमिशन न्ही, बेश्टे अज्यूम करनाका डेटा सगळो, कळ्ळें तुका। जस्ट कमिंग ऑन द मिडिया डजंट हेल्प यू लायक दॅट। इट इज जस्ट तुम्ही फक्त काढलो व्हिडिओ काढलो, फ्लाइंग स्क्वॉड हाडलें, फेर इनफ, वी हॅव नॉट डन एनीथिंग। वी विल डिस्प्ले द लायसन्सीस, लायसन्स एक प्रिंट मारतलो आनी लायतलो फाल्यां। यू विल टेक द फोटो, यू विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट। Let's wait and watch because outside their site it says site safety. But what about the people who are residing there? Any safety measures has been taken into consideration? Their houses inside have been cracked. 2 houses have been cracked, and the cement patchwork that they have done also is cracking up, which is also a very dangerous, it's very dangerous for the people who are residing there at present. The work is going on day and night. They are trying to do some precautionary measures. But is it going to be still safe? Because the rain is continuously pouring and the mud is going on sliding down. It's a big risk factor for all the people who are residing in the vicinity right now. If you can see over here, right from the start till the end, not one signage board says who all have given permission for this project. And when you look at the land use map of 2018 as well as the present land use map of 2023, this area over here is showing as 2 fields, and that section is showing as cultivation land. So if our present land use map is showing this kind of layout of 2 fields, and they are not displaying any of the signboards with their documentation, then it definitely looks like there is something illegal going on.